हालींच 2 दिवसां आदी आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी आपलो 8वो परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. पयलो फर्स्ट टायम जेन्ना जाल्लें तें 2018 16 फेब्रुवारी 2018 दिल्ली जाल्लो स्टेडियमाचेर परीक्षा पे चर्चा. आनी पयर जालो तो 8वो ताचो, म्हणजे 8 वर्सां कंटिन्युअसली परीक्षा पे चर्चा हेजेर ही भासाभास जाता ताजी. भासाभास सुद्दां न्हय, एक एडवायस सेशन आसता ताजी. आनीक आमी पळयला गोंयानूय बी की कितलेशे आमचे बीजेपीचे लिडर्स, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जावं, स्पीकर रमेश तवडकर, रोहन खंवटे आनी कितलेशे हेर बीजेपीचे लिडर हांणी ही परीक्षा पे चर्चा ऑनलायन स्क्रिनार पळोवन तातूंत भाग घेतिल्लो. आतां जेन्ना 8 वर्सां जालीं परीक्षा पे चर्चा, कितलेशे भुरगे 2018 ते आज पासून गेल्ल्या वर्सा पासून परीक्षा आन्सर करून पास जावन गेल्ले आसा. समजा आज सांगपा म्हणल्यार आमकां चड गरज आसा. इतली जेन्ना परीक्षा आन्सर करून भुरगे आमचे पास जाल्ले आसा जाल्यार ते आतां नोकरी सोदतात. सो हे नोकरी पे चर्चा केन्ना जातली? सो हो आमचो एक सामको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा. कित्याक जितले फावटी तुमी जे भुरग्यांक एक हें दिता परीक्षा कशी आन्सर करपाची, बी अ वॉरियर म्हणटा ते, वॉरियर परीक्षा लाटपाची उत्सव जावपा जाय. बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर म्हणटा ते. आज जेन्ना इतले भुरग्यांनी एग्जाम्स आन्सर करून पास जाल्ले आसा, बेकार जे आसा ते आतां वॉरियर जावपा उरले. वॉरियर म्हणटा आनी तेंक उरूना, आतां वॉरियर जावपा लागल्या. दे हॅव स्टार्टेड वरींग वेन वील वी गेट जॉब्स, आमकां नोकऱ्यो केन्ना मेळटल्यो. सो त्या टायमार आमकां आमची एक मागणी बीजेपी सरकारात आहे की ही एक स्टार्ट करा परतून नोकरी पे चर्चा म्हण, सो दॅट जे भुरगे शिकिल्ले आसा ते खंय तरी पोटा लागपाक. गोंया आमी पळयतात नोकरी जॉब स्कॅम म्हण जाता, कितले सामको बोवाळ, मागीर फायनली तितूंतल्यान कांयच मेळना. मडगांव आमी पळयतात कशे भाशेन भुरग्यांक कट आवट करतात, मार्क्स पासींग मार्क्स आहा ते इन्क्रीज करून, कशे भाशेन फक्त सिलेक्टेड कोणा नोकरी दिवपा आहा तांकांच हें हाडटात, शॉर्टलिस्ट करता. हें सगळें आमी पळयलेलें आसा. सो त्या टायमार आमी मागता बीजेपी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांणी आनी एक सुरवात करची, नोकरी पे चर्चा म्हण. जाता तितले बेगीन स्टार्ट केलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांकूय बी एक खंय तरी एक हें मेळटलें, मार्गदर्शन मेळटलें, नोकरी तेणी कशी घेवची ती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.